हे बदलूंक जाय। कित्याक एक टायम मनशाचो असो आसता की पयलीं आमकां भूक आसता कसली तर शिक्षणाची, शिक्षण जालें काय भूक सगळ्याक कसली जॉब आनी पयशाची। पण ही गोष्ट न्हू, शिक्षण डिग्री जाल्यार कितके जाणांका डिग्री घेवन बसलेले आसा, कितल्या लोकांनी पळय वचून आपली सर्टिफिकेट पळयला, हांवें कितली तरी सर्टिफिकेट पळय पळोवंक ना, मागीर पयशे घेतले पयशे गेले। पण खरी सूख पातळी दिता जर तुझ्या सराउंडिंग कितको सुखी आसा, तो भावना कितके लोक ताका तितको फिलिंग आत्मीयता आसा, ताकी इम्पॉर्टंट आसा। हांव जाणा हांव उलोवपाक गेल्यार म्हाका संगीत खूब आवडटा, संगीत प्रेमी आसा, खूब उलोवंक शकता, पण तुम्ही माझ्या भाशणात ह्या गाण्यात तुम्ही उलयले आसा, पण तरी 2 मिनटां म्हाका ऑर्गनायझरान चान्स दिलो, बरें दिसलें। तुमकां सगळ्यांक खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं। म्हाका खबर आसा तुम्ही सगळे गाणी आयकपाक लागल्यात, बरोबर आसा, पण ती गाणी आयकतना ह्या गाण्याचो अर्थ जीवनात घडला, जीवन सुदारात, तुमचे सुदारात, दुसऱ्याचे सुदारून दिया, तीच कोणी तरी याद काडटली। आज खुबशे लोक येऊन गेले तरी पण कृष्ण मस्करांची याद काडटात, कित्याक आनी कितें समाजाचेर केला अशे संस्कार घडयले आनी हे संस्कार घडोवपाची गरज आसता। आज हांव सदांच तुज्या भाशणां करता, आमी सुशिक्षीत आसा, आमी सुसंस्कृत आसा काय, आसा सुसंस्कृत। हांव सदांच कितें हांव फंक्शनाक गेलो, हांव सदांच म्हणटालो 25 वर्सां पयलीं हे जे सिनियर सिटीजनाचे ओल्ड एज होम कितके आसले, नंबर काडा गोवाचे स्टॅटिस्टिक्स काडा, 30 वर्सां पयलीं ओल्ड एज होम कितले आसले, तेन्ना लोकांची परिस्थिती कशी आसली, तेन्ना गरीब लोकांची परिस्थिती गरीब आसली, पण सिनियर ओल्ड एज होम नासले। आज लोकांची परिस्थिती बरी आसा, ओल्ड एज होम वाडलेले आसा, कित्याक आज आमचे भावना कमी जाल्ले आसा, आज आमची एकामेकाची ती आमची आपुलकी कमी जाल्ली आसा, ती चल्याची आनी बापायची आसूं, चलयेची आनी बापायची आसूं। आज आमी इतके करियर मागीर जाल्यार मी
नायसाट जाता